अखिल गोय FMCG संघटनेन देशात लागू केल्ल्या GST कराचो येवकार केला. तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या दृष्टिकोनात ह्या संघटनेन पुराय तेंको दिला. RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला. हालांकी आपण वी वोंट लीक एंड दॅट इज अ प्रॉमिस. आता एज अ इफेक्ट म्हटल्यार आता ही कोलगेटचे आता न्यू हे आयला पोस्ट GST maybe they will start from the wholesaling and ultimately they will go to the end customer. So benefit will be passed to the end customer. This is the first proof. Even they have increased the margins marginally for the distribution in the trade. Colgate have already increased and now they are coming up with decrease in prices. So this is the pamphlet they are circulating after the GST implementation. हो जो टॅक्स फॉर्मेशन आसा पळय 18%, 28% हो फुडाराक न्ही कमी जावंक शकता आनी जो 28% जो तो 20% जावंक शकता. गव्हर्मेंटचो जर फंड आयलो जाल्यार तो कमी बी जावंक शकतलो फुडाराक. आता सध्या तुमचे मेंबर्स आसा न्ही असोसिएशनाचे सगळे मेंबर्स GST अंडर रजिस्टर झाले. सगळे 100% ड्रग्स लायसन्स सुद्धा आमचे केन्ना एक्सपायर जातले ते कंपनीक खबर आसता. ते सुद्धा ते फॉलो करात बाबा तुझे लायसन एक्सपायर जावपाचें यू गेट इट रिन्यूड नाल्यार आमी तुका बिलिंग करना. ते कंपल्शनान आसता आनी आमचो बिझनेस कितें आसा इट इज अ व्हेरी लो मार्जीन हाय टर्न ओवर बिझनेस. सो इट इज वी हॅव टू बी मोर अकाउंटेबल फॉर दॅट. आनी जितले आमकां पळय स्ट्रीमलायन जाता आनी GST पळय जो प्रोसिजर आयलो दॅट इज थिंकींग गॉन बिहायंड दॅट एंड एवरीबडी शूड लूक एट इन अ पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंड. जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन वी कॅनॉट डू ऑपोजिशन. But if we see there is some future coming and we are supporting the GST. We are positive about the GST, outcome of the GST and the prices should come down. Companies. So companies आयज एक सिच्युएशन आसा की विदाउट GST बिलिंग इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द कंपनी सायड. ओके टू द रिटेल एंड एवरीथिंग डिफरंट हे जाता पण फ्रॉम द कंपनी सायड आमकां रजिस्ट्रेशन घेतलें सो वी आर 100% रजिस्टर्ड विथ देम.